आमी तुका आर्गां हांव तुका आर्गां हितून आनी सगल्यांचे तुवें रचलाय ते मनशाचे स्वाधीन केला ताचो बरो कारभारी जबाबदारीन सगळ्या वस्तूंचो बरे भाशेन विकास आयच्या दिसाक जो रस्त्याचो मुळावो वावर आमी सुरू करता. हो हॉट मिक्सिंग जावपाचें आसलें गेल्या वर्सा, पूण तुमी सगळीं जाणां अंडरग्रावंड केबलिंग केलें. अंडरग्रावंड इलेक्ट्रिसिटी इज अ बिग जॉब. सेकंडली वॉटर लायन येयली, सारकें मरे बाबा, उदकाची लायन आनी अंडरग्रावंड केबलिंग, दीज आर टू बिग जॉब्स इन आवर विलेज. ताका लागून आमचे हॉट मिक्सिंग उरलें ह्या वर्सा आनी आयज तें साकार जाता. For a long time, Sri Michael Lobo, our minister, we were pestering him every time, please get this road done. Ashley was there helping us to get this. Fermin worked on it. Baba, Kerkar, all my panchayat members, we were pushing for this road, which is a long pending demand. People from Odda, Saipe, they were bearing up with us. They had a lot of problems. People even complained that they have back problem because of this road. And we thank our minister, Michael Lobo, for getting this road first sanctioned in Kandoli. हे हॉट मिक्सिंगाचें काम म्हाका दिसता लास्ट इयर सँक्शन जाल्लें 1 crore. आनी लास्ट इयरूच हॉट मिक्स चालू जावपाक लागलो. पूण तेन्ना अशें आमकां दिसून येयलें की जो 11 kVAची लायन हिंगासून सायपे पासून पेंडींग आसली आनी डिमांड आसलो सायपे सगळ्याचो, इन्क्लुडींग आमचो एक्स सरपंच बाबा, पंचायत मेंबर आतां आहा, हेचो डिमांड आसलो की ही लायन अंडरग्रावंड वयची आनी एक वाटेन वॉटर लायनाय घालपाक जाय आसली आनी ती क्रॉस करूंक जाय आसली सगळ्याक, म्हणजे आनी रोड खणप ना. ह्या खातीर डिले जालो आनी त्या खातीर आमी सँक्शन करतना डबल कोट हॉट मिक्स सँक्शन केला हेका. कित्याक हिंगासर लायन घालून उदकाची लायन आनी HT लायन रोड बसलो त्या जाग्यार. आमी मातसो दामोर घातलो पूण तो बसलो. तेजे उपरांत पावसा उपरांत आतां परतून टारिंग केला ताका. आनी त्या खातीर आमी हे आहा ते बिटुमीन पयलीं घालता ताका मोठो आनी तेजे उपरांत सिल्क कोट, म्हणजे हेका 2 कोट आहा. आनी म्हाका दिसता हो रोड आनी खणपाची अर्जंटली गरज ना, कित्याक लायन दोशी वाटेन आहा उदकाची. तशेंच इलेक्ट्रिसिटीची अंडरग्रावंड 11 kVA केबल घातलो. सो लोकांनी खूब बेर केलें. हांव जाणा की इतलो रोड वायट आसलो हो, कित्याक आमी खणलो तो रोड पावसा पयलीं खणलो, मातशें रिपेरींग केलें, अंडरग्रावंड इलेक्ट्रिसिटी केबल घातलो, एक वाटेन वॉटर लायन घातली. वॉटर लायन घातला पळय तेन्नाय लोकांक खूब त्रास जाले. पूण आतां एक वाटेन बरी फुटपाथाचें कामूय चालू जावपाचें आहा, रायट फ्रॉम चर्च टील सायपे. आनी एक वाटेन जो गटर आसलो आदी तो पंचायत फंडांसून ते सारके फूल रिपेर करून ताका स्लॅबिंग करता. सो ते सायडीनूय चलोंक मेवतलें. जे 1 level ऑफ वॉकिंग ऑन बोथ सायड्स ऑफ द रोड, 1 above द गटर, 1 वील बी अ फुटपाथ. सो लोकांनी आमचे कडेन बेर केल्ले आहा. हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सॉरी म्हणटा की 1 वर्स आमी डिले केलें.